बरें सर म्हाका सर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो सर. हॅलो 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 डॉक्टर अँटनी फर्नांडीस चांदोरच्यान उलयतां. चांदोरच्यान उलयता विचारात. अँटनी फर्नांडीस. एंटनी बाब विचारात. डॉक्टर म्हाका कातीक म्हज्या गोळ्याक हड्ड्याक पांयाक सायडीक पोटाक बारीक चामकी येता. चामकी येता म्हणजे ते एक फावटी चामकिलेले काय 5-6 वर्सां पयलीं ते चामकिलेले विशेक सुमार हांवें कातर घेवन कातून उडयले. अरे बापरे. ते रोगोच भितर काय येवं ना आनी ते दाट चामके कशें येता. आतां परत ते गोरवी जाता म्हाका कळना जाल्यार आनी परत आनी बारीक चामके म्हाका ते कशें येता कितें येता म्हणजे कातीक ते गोडगडे. एंटनी बाब एक विचारता तुम्ही अजून परतून कातरपाक सुरू करूंक ना न्हय. आता परतून कातरपाक सुरू करूंक ना न्हय. प्लीज डोंट डू इट. पळय ते कातरप ते फक्त कातीच्याच दोतोरांनी कळ्ळें न्हय. सो आनी ते एक म्हणजे तुमी मातशे मोठे आसा. मोठ्या माझा वेट असा 80 आसा पूण एज म्हणजे 47. आनी फॅट चड आसा. फॅट चड ना वोका वयता डेली वोका वयता पयर आनी एक पाटी जालें डेली वोका वयता डेली वोका सांजच्या दिसाक एक पाटी. पूण तुज्या आंगाचे फॅट चड आसा. फॅट मोठा 85. सो मोठा फॅटा हे सगळे फॅटा खातीर जाता. गोमट्याक बी चड फॅट असलें जर खाक्यांनी जर फॅट असलें जाल्यार ते ताका आमी स्कीन टॅक्स म्हणटात तसले येतात. ते काडूंक मेळटा. ताजे लेजर मशिनां आसता नाल्यार दुसरे कितें कॅमिकल कॉटरी म्हणटात आमी ते कोणी स्कीन स्पेशलिस्ट खंयच्या वस्तू मडगांवान नाल्यार हांगा खंयच्याय गांवांत तूं गेलो जाल्यार तुका ते वचून तांचे कडल्यान काडूंक मेळटा ते. आनी ते काडल्यार मागीर ते येना पूण ते फॅटूय हाज्या बरोबर देंवोंक जाय. म्हणजे चड फॅट असलें न्हय ताजे मदीं ती स्कीन घोश्टता आनी ते जाता. सो ते गोमटेक आनी खाक्यान बी जर फॅट चड असलें जाल्यार टेंडन्सी चड आसता ते जावपाचें. अच्छा पण एक इम्पॉर्टंट म्हणजे हाणे ते कातरीन कातरवा दॅट इज अ व्हेरी रॉंग प्रॅक्टिस. ते मातशें बंद कर. ताका बंद करता कितें इन्फेक्शन जातलें. बरोबर. डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर. हॅलो विचार. सरिता वेळीप उलयतां काणकोणसान. सरिताबाई विचार. म्हाज्या आंगाक पिटे आसा सो ते पिटे पांयाक पिटे आसा सो ते पिटे वचपाक कितें करपाक जाय. कितली एज तुजी. एज म्हाजी 26. पिटे आसा म्हणजे कितें जाता आंगाक तशी धवी पावडर शी जाता कितें जाता नक्की कितें आसा. मिन्स पांयाक कातरी पडटाय मिऱ्यो अश्यो आनी ब्लॅक स्पॉट अशे आसा पांयाक. हय. आनी शरीराचेर काय आसा आनी. ना हाताची पांयाची कात सामकी सुकी आसा अशी. हय सुकीशी आसा. अशी बारीक बारीक खवळां बी तशें आसा. खवळे मिन्स हांवें नाकटान केला वायट पॅचीस केन्ना पडटा. हें तुका ल्हानपणा पासून आसा. हय ल्हानपणा पासून आसा. सो एक जन्मता हें आसता डिफेक्ट आसता. सो खंय तरी फॅमिलीन तुमकां कोणाकूय एखादी काती अशें ड्राय स्कीन आसलें तें भुरग्यांक येता. आवय बापायक आसूंक जाय ना एखादी जाणट्यांक आज्यांक बिजांक खंय आसूं शकता आवयच्या सायडीन किंवा बापायच्या सायडीन. पूण तशें कोणाक ना तुका तशें आतां न्हय ते पयलींच्या तेच सांगता तुमकां पयलींच्या पिडीक एखादी खंय आज्यांक पणज्यांक खंय तरी आसूं शकता. एखादी आवयच्या सायडीन आसता बापायच्या सायडीन खंय कोणाचें. आनी एखादी चड करून जाता एखादी फॅमिली भितर जर लग्न बी जालें जाल्यार ते टेंडन्सी चड आसता जावपाची. सो आमी ताका वचपा खातीर कितें करपाक जायना. करूंक जाता म्हणजे एक म्हणजे पयलीं ह्या थंडेन मातशें कॅर घेवचें पडटा. वर्सभर जाली पूण हरशीं सुद्दां की थोडे मॉइश्चरायझींग शाबू येता ते शाबू वापरचे पडटा. न्हावपाचें उदक चड गरम घेवं नाका. थंड नाल्यार बरें नाजाल्यार एटलिस्ट कोमट तरी उदकान न्हावंक जाय. आनी एक शॉर्ट बाथ म्हणजे 5-10 मिनटां न्हावप सोंपोवंक जाय. नाल्यार की आंग घांसप ना शाबूय घांसप ना वयल्यावर लावपाचो आनी वयल्यावर टावलान पुसपाचें चिटप म्हणटा पळय आंग तशें वयल्यावर टावलान चिटपाचें. चड घासूंक जायना घासल्यार ती स्कीन आनी रफ जातली. आनीक मॉइश्चरायझींग क्रीम कसली लावपाची इमिजिएटली नाल्या नंतर रोखडीच ती लावंक जाय. तातूंत ती कंट्रोलार उरता. सो कित्याक काती ती मोव जाल्ली आसता न्हाता आसतना तातूंत ते क्रीम लायली रोखडीच की ती ते मॉइश्चर भितर उरता कातीन भितर गेल्लें तें. सो तें करून काती मोव दवरूंक जाय. आनी हें रेगुलर चालू दवरचें पडटलें. मॉइश्चरायझींग थोडे सोप शाबू येता ते रेगुलर चालू दवरचें पडटलें. आनी थंडे दिसांनी आतां ह्या नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी 4 म्हयन्यांत तरी एक्स्ट्रा कॅर घेवची पडटली. आनी ते दिसांतल्यान 1 ना 2 तरी क्रीम लावचीच पडटली. चड ना 3 लावची पडटा पूण 2 तरी मिनिमम लावंकूच जाय सकाळची रातची. आनी कपडे सामके लूज आसूंक जाय कॉटन आसूंक जाय. आनी हें खूब तेंप करचें पडटलें. आतां कात्रे बी पांयाक पडटा जाल्यार मातशें दुसरी क्रिमी दिवचे पडटा. त्यो डिपेंडींग कितले सिविरिटी आसा ते पळोवन ते क्रिमी थारावचे पडटा. ते डॉक्टराक दाखोवन तुमी एक स्कीन स्पेशलिस्ट दाखोवन ते तो थारोवंक शकता. पूण मेन थींग म्हणजे उदक न्हावपाचें हें चड गरम न्हावप ना कोमट उदकान
आणि वयल्यावर टावलान पुसप वयल्यावर शाबू लावप ते इम्पॉर्टंट. अच्छा मागीर डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हॅलो हांव मानसी उलयतां बेतीनच्यान. मानसी बाय विचार. म्हजें न्ही चली आसा 6 वर्साचें आनी ताका न्ही एक 2 वर्साचें आसतना पांयांक असो पुळेरसो आयिल्लो बारीक आनी ताजे उपरांत ट्रिटमेंट करून तें बरें जालें. पण ताजे डाग न्ही अजून आसा. ताका हांवें दाखयलें दोतोराक, इवन स्किन स्पेशलिस्टाकूय दाखयलें, कॅलमान लायलें, मल्टीविटामीन दिले ताका आनी फायनली कॅलोरा दिल्ले तेणें. ते लावन सुद्दां ताका आतां जवळ 3-4 वर्सां जालीं. दोतोरान सांगलें कमी जातलें पण कमी काय जावना. ताचे ते फक्त म्हणजे ढोबराच्यान सकयल दोन्ही हातीच्या आणि पायाच्या ढोबरा कडल्यान फुडें आणि पायाचे सुद्दां तशें ढोबराच्यान सकयल ते डाग म्हणजे भरपूर दिसता तशें. अच्छा. म्हणजे कमी जावना, कांयच कमी जावना. एकच प्रश्न विचारता म्हाका सांगा की हे जे डाग दिसता तांकां कितें खास बी अशें कितें येता काय कांयच ना फक्त कॉस्मेटिक पर्पज म्हणजे तुमचे म्हणजे ते पळोवपाक बुरशें दिसता. हय हय इतलें चली न्ही तें ताका लागून. हय एक दाग वचूं शकता. ताका डिपिगमेंटिंग एजंट्स म्हणटात आमी, म्हणजे कलर वचपाचे आसता. सो मेडिसिन्स आसता. सो ते हायड्रोक्विनोन आनी हे ते. पूण नॉर्मली कितें आसता ते वय जालें की थोड्या तेंपान ते वतात. आतां इतल्या वर्सां उरल्या म्हणटा ट्रिटमेंट केल्लो बरो. पूण कोणी स्किन स्पेशलिस्ट दाखोवन तुमी ताजेर ट्रिटमेंट करपाचो. आनी 2-3 तरेची क्रीम येता. मातसो टायम लागतलो. एखादी असले दाग वचपाक 1.5 म्हयनो लागता. आनी हळूहळू ते कमी कमी जायत वता. रोखडेच क्रीम स्टार्ट केले की पयले 15-20 दीस कांय फरक दिसना, मागीर कलर वचूंक लागता. आनी ते सांबाळून मात ती क्रीम लावची पडटा. ती फक्त दागा पुरतीच लावंक जाय, भायर बी लागूंक जायना. मातशी तुमी काळजी जर घेतली जाल्यार ते कंप्लिटली वता. पूण डॉक्टराक दाखोवन करूचें पडटा ते. आनी मेनली ते हायड्रोक्विनोन आनी ते कोजीक एसीड अशे 2-3 मेडिसिन्स येता, तातूंत ते कंप्लीट जाता. ताणें एक ल्हान भुरग्या विशय म्हणजे आय एम जस्ट ड्रॅगिंग दिस क्वेश्चन. म्हाका सांगा डॉक्टर, थोड्या भुरग्यांच्या धोपरांक बी म्हणजे ते टोवर्ड स्किन कशी म्हणजे रफ कशी बारीक बारीक पुळयो अशी आसा. वॉट इज दॅट एंड एक्झॅक्टली हाव टू गो अहेड विथ दॅट? तांकां असं आनी प्रॉब्लेम्स काय ना, पण बारीकचे रफ स्किन आसा, बारीक बारीक पुळयो अशी आसता. बिकॉज वी हॅव सीन सम चिल्ड्रन लायक दॅट. एक म्हणजे तांची स्किन ड्राय आसता मातशी आनी ते घश्टून थंय पुळयो येता, ते कारण. दुसरें म्हणजे फ्रायनोडर्मा म्हणटात आमी, म्हणजे विटामीन ए डेफिशियन्सी खातीर मातशें जाता. अच्छा अच्छा. सो तांकां मातशें विटामीन ए आशिल्ल्यो वस्तू थोड्यो चड खावचे पडटा. म्हणजे पोपाय, तांती, फ्रुट्स हे बी तशें, पालेभाजी. सो तांती हे बी जशें विटामीन ए, मातशें दूद, ही मातशी विटामीन ए चड खावची पडटा. सो ती खाल्यार ते आपोआप ते कंट्रोल येता. नाल्यार चड करून म्हणजे ते अशें आसता ते रफ जाता तेन्ना ड्राय स्किन आसता आनी ती धोपरां बिपरां ती घश्टता, खेळटात बिटात ती घश्टता आनी थंय ती पुळयो येतात. बरें डॉक्टर, म्हाका प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. हॅलो डॉक्टर, हांव हांगा पर्वरच्यान उलयतां. म्हाका हें विचारलें, शिबा आतां आंगाक येता पळय ती धवे अशें, ते कित्याक लागून येता आनी ताका कितें उपाय ते? म्हणजे ते गरमेन बी, आतां गरमी आतां सुरू जाली न्ही, गरमेक लागून येता काय म्हणून, आनी कितें उपाय? बरो प्रश्न आसा. आतां शिबा म्हणजे तुमी म्हणला तशें गरमेनूच चड येता. हरशीं येता ती, पूण गरमेन चड येता की ते फंगस आसता, तो आमच्या नॉर्मली आमच्या बॉडीचेर आसता. तो सगळ्यांच्या बॉडीचेर आसता, नॉर्मली आसता मनशाक तो. पूण मातसो ताका जर घाम जर मेळ्ळो तो रोखडो वाडटा आनी आमकां ती शिबा वयर दिसून येता. नाल्यार तो थंडी आसल्यार एसीन बिसीन आसल्यार तो ताजो तितलो फोर्स आसना. सो शिबा जर जाली जाल्यार पयलीं म्हणजे 2-3 वेळा न्हांवप इम्पॉर्टंट. सकाळचें रातचें. पयलीं हांवें सांगलां तशेंच तो घाम आंगा वयलो सुकूंक जायना, तो धुवन वचूंक जाय. लूज कॉटन कपडे घालपाचे, ते सगळें ते इम्पॉर्टंट. एक दीस घाल्ले कपडे दुसरे रिपीट करूंक जायना. एके वेळा कितें आसा, मनीस आपूण एसीन आसा म्हणटा, ऑफिस एसी म्हणटा, आपली गाडी एसी, पूण तरी शिबा येता. तशें नासता. जरी एसी आसली जाल्यार मातशें हांगा थंय भोंवप जाता घरांत, सो ताका ते घाम मातसो मनशाक येताच, कित्याक त्या म्हयन्यांनी तसो घाम येताच. सो 5-10 मिनटां सुद्दां घाम वयलो आयलो आनी तो उरलो आंगार जाल्यार ते चड जाता. सो घाम तो आंगा वयलो धुवन वचूंक जाय. आनी कित्याक ते 2 आतां न्हांवप इम्पॉर्टंट. आनी ताजें ट्रिटमेंट आसा, ते एंटीफंगल टॅबलेटी घेवंक मेळटा आनी एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स लावन. आनी मागीर फुडें एक एंटीफंगल पावडर रेगुलर चालू दवरचो पडटा एज अ प्रिवेंशन, म्हणजे परत न जावं नये म्हणून. सो ती शिबा जावं नये म्हणून. नॉर्मली हे पावडर तो 1-2-3 म्हयने म्हणजे मार्च, एप्रील, मे म्हयनो पासून सोंपसर तो पावडर चालू दवरचो पडटा. आनी थोडे भुरग्यांक कशे अशे व्हायट डॉट्स कशे येतात, युजली दॅट ऑल्सो फॉल्स इन दीस ग्रुप काय? हय, पार्टली ते ग्रुप. एक वेळा ते ड्राय स्किनी खातीरूय जाता. अच्छा अच्छा. सो पूण मेनली ह्या हाज्या खातीर जाता, अशेंच फंगस. बरें बरें. म्हाका डॉक्टर आमकां एक कॉल आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. या. Good day, doctor. I'm calling from Bicholim. Bicholim? Yeah. Very good. आमचे hometown. विचार. Sir, I was calling to ask for my brother.
Sir, every winter, it so happens that he gets cracks or his lips. They open up every winter, so we wanted to know what would be the cure for that. Yeah, but it is only related to lips or sole and hands or something else? No, it's only around the lips. Actually, it cracks up and then he has difficulty smiling or talking. Acha, what is his job? Sorry? What is his job, work? He's a student. He's in his final year. Okay. So basically he has got little dry skin. This happens because of dry skin. In winter, because the climate becomes dry, and the lip is the thinnest, almost one of the thinnest skin of the bodies. Thick skin is to break is little, chances are less. Yeah. So it's more common on the lips. So first thing is certain toothpaste also can play a role. Certain high fluoride containing toothpaste he should stop. I see. Because that can aggravate this type of things. Some mild toothpaste to be used, especially during winter season when this time when the thing becomes more prominent. That is the time he should avoid too much high fluoride containing toothpaste. Achha. Secondly, moisturizing creams to be applied. Okay, while after bath and all, gently he has to wipe the face, wipe the lips. Okay, if he is a smoker, he should not smoke. Okay, and a lot of moisturizing creams are available. Of course, that will be decided by the skin specialist. Will guide you on that. Yeah, Dr. Best, I'm just interrupting. Sometimes these Vaseline creams are advertised on the TV. Is it right to use those Vaseline creams or something for the lips? No. In this case, Vaseline लावंक जाता, पण नॉट ॲडवायजेबल अशें म्हणू शकना, कित्याक एक वेळा ते फक्त तातूनच कंट्रोल जातले अशें नासता. I see. आता मातशे थोड्या प्रमाणात आसल ते जातले, पूण एक मातशे जर ते क्रॅक्स जे चड पडिल्ले आसत तातून ते कंट्रोल जायना, तेन्ना आमचे मेडिकेटेड मॉइश्चरायझिंग क्रीम्स दिवचे पडटा. बरोबर. सो म्हाका दिसता डॉक्टर अतिशय महत्वाची माहिती ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न केलो. लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हॅज बीन गिवन बाय यू. मागीर फॉर एक्झाम्पल हांकां फ्लोरायड टूथपेस्ट स्ट्रॉंग वापरपाक जायना. दीस समथींग न्यू वीच वी हॅव एटलीस्ट म्हणजे इवन आय हॅव नॉट एव्हर हर्ड. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट तुमकां विचारता वता जस्ट एज अ टेक होम मेसेज म्हणून तुम्ही कितें सांगूंक सोदतले, बिकॉज नाव वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग अँड लास्ट ऑलमोस्ट 30 seconds अशें. सो हांवें पयलीं सांगलां तशेंच एक म्हणजे कातीचें नितळसाण दवरूंक जाय. कात क्लीन दवरूंक जाय. रेगुलर आमचें क्लायमेट अशें इतलें घाम आनी इतलें डस्ट आसता, आनी सो रेगुलर न्हांवप इम्पॉर्टंट. कात क्लीन दवरली जर चडशे इन्फेक्शन्स तरी जावचे ना. बाकीचे जावं शकता, मेनली इन्फेक्शन तरी जावचें ना. आनी दिसांतल्यान 2दा न्हांवप, कॉटनचे कपडे, लूज कपडे, डेली कपडे बदलप. आज घाल्ले दुसरे दिसा घालूंक जायना. डेली कपडे मळून उडोवंक जाय. आनी अंडर गार्मेंट्स बी रातचे काडपाचे. आनी हे सगळें जर केअर घेतली जाल्यार कात क्लीन उरता. आणि एक अतिशय महत्वाची गोष्ट म्हणजे सेल्फ मेडिकेशनाक वचूं नाकात, स्वता जावन वखदां घेवं नाकात. एक गोष्ट दुसरें म्हणजे कातीच्या दोतोराक कन्सल्ट करात. खूब फावटी कितें करता लोक कातीच्या दोतोरा कडेन वचपाक म्हणजे एकदां गेल्यार तीच वखदां चालू दवरता. तशें करूं नाकात. ही अतिशय महत्वाची गजाल. परतून याद करता, येता त्या बुधवारा आमची हॅलो डॉक्टर ही फोन इन कार्यावळ आसची ना. ताच्या फुडल्या बुधवारा आमी जरूर मेळचे. तो म्हणसर तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळची, तुमची सगळ्यांची कात बरी तुकतुकीत आनी प्रसन्न उरची अशें मागून ही आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर रोहित तुमकां काळजांतसान देव बरें करूं. तशेंच ज्या प्रेक्षकांनी आमकां प्रश्न विचारले तुमचे सगळ्यांच्या काळजांतसान देव बरें करूं. नमस्कार.